हॅलो. म्हाका वचपाच्या गडबडीन कदाचित सूत्र निवेदिका थोडेशे वयर सकयल जाला आसतलें, सगळ्यांनी समजून घेवचें. म्हाका थोडी कॅबिनेट आसा, म्हाकाच वचपाची घाई आसा. गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा हाज्या गर्ल्स हॉस्टेल अहिल्या ह्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात पियळचे आमदार म्हणजे मित्र बाब गोविंद गावडे, कुंभारजुवेचे आमदार बाब राजेश फळदेसाय, प्रसाद लोलयेकर सेक्रेटरी एड्युकेशन, पूर्णकला सामंत, त्याचबरोबर आमचो सुनील जडपी आणि आमचे सरपंच श्रद्धा फडते, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस, समोर आशिल्ले सगळे म्हणजे मानेस, ह्या कॉलेजीचे टीचर्स, प्रियळ गांवांतले म्हणजे मोगाळ भाव भयणारो आणि पत्रकार. सगळ्यात पयली हांव आमचे GSIDC ज्यांच्यानी हे हॉस्टेल बांदलां त्यांची पुराय एंटायर GSIDCची टीम हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आमचो कन्सल्टंट मिस्टर सुलटणकर हांगासर आसात, ताजेय अभिनंदन करता. त्याच बरोबर AR कन्स्ट्रक्शन्स, क्रिएशन इंटेरियर कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि निम्बोस सॉफ्टस्केप्स लँडस्केपिंग कॉन्ट्रॅक्टर ह्याय सगळ्यांचे अभिनंदन करता की ज्यांच्यानी खूब बरें हॉस्टेल जरी थोडोसो उशीर जालो आसत सुद्दां जाल्यार एक खूब बऱ्या पद्दतीचें प्लॅनिंग व्यवस्थीत करून बांदलां. आम्ही अप्रॉक्सिमेटली 28 रूम्स म्हणजे जवळपास 56 भुरगीं हांगा रावपाक शकतलीं. एका रुमान 10 जाणां अशी धरली जाल्यार तांकां अलॉंग विथ ऑल फॅसिलिटीज, बॅडमिंटन, टेबल टेनीस, कॅरम, TV, योगा, म्हणजे म्हाका तर पूर्णकला सावंत कॉलेज प्रत्येक हितूर गिजरूय आहा. भुरग्यांनी हांगा थंड न्हावपाक काय हरकत ना, बट तुमी गिजर सुद्दां लावन सोडला. ओके, गिजराची सोय. बाब गोविंद यांनी खूप बरें सांगलें की हॉस्टेल फॅसिलिटीज आसप आनी दिवप ही काळाची गरज आसा. घरा कडेन सगळ्याच जाणांक अशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो अश्यो ना. प्रत्येकाक वेगळो बेडरूम म्हणटा तसो, वेगळो कपाट, वेगळो स्टडी रूम, सगळेच म्हणजे स्टडी टेबल पासून सेपरेट लायब्ररी, इतक्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज कित्याक दिता? एकएकदां ग्रामीण भागांतल्या आमच्या चलया भुरग्यांक घडये कदाचित अशा पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज मेळना, म्हणून तांकां ह्यो फॅसिलिटीज मेळच्यो म्हणून आम्ही साखळे असतले किंवा खांडोळा असतले, केपें असतले, गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या कॉलेजींनी ही हॉस्टेलां क्रिएट करता आणि ही हॉस्टेलां कंप्लीट करता विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे केंद्र सरकाराच्या सहकार्यानय बी ही हॉस्टेल 2 हॉस्टेल आता कंप्लीट झाली, तिसरे थोड्या दिसांनी कंप्लीट जातले. आणि त्या खातीर म्हाका दिसता की मॅक्झिमम भुरग्यांनी हाचो बेनिफीट घेवचो, हॉस्टेलांत रावन शिकचो. अशें न्ही की हांगा हॉस्टेलांत रावल्या उपरांत आमकां 5,000 फीज भरची पडटली. आय थिंक इट वील बी हार्डली 1,000 रुपीज बी तांकां कॉस्ट आसतलो हॉस्टेलांत रावपाचो. कमीत कमी कॉस्टान तांकां रावपाक मेळटलें विथ बाकीच्योय सगळ्यो म्हणजे कॅन्टीन फॅसिलिटीज आनी हे ते हांगासर तेय अवेलेबल आसतले. ती इतक्या बऱ्यो फॅसिलिटीज आसल्या कारणान आमी टिचरांनी बी थोड्या जाणांक प्रमोट करपाची गरज आसा. हांवें कित्याक सांगता, आमी हॉस्टेल फॅसिलिटीज बांदल्या उपरांत थोडोसो टिचरांनी आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. ट्रेडिशनल एड्युकेशन तुम्ही BA, BCom आणि BSc खूप जाले आता, ज्याच्या खातीर टीचर शिकयतात आणि भुरगीं शिकतात आणि भुरगीं पास आउट जातात आणि घरा कडेन बेकार आसा. हांव कितें करता, हांव डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणटा ते, आनी कितें करता ना वाट पळयता खंयची तरी एक नोकरी मेळटली काय म्हणून. म्हणजे टीचर कितें करताले तर इतकी वर्सां? हांव एकदां टिचरांक हो प्रश्न विचारता, म्हणजे टिचरांनी फक्त पुस्तकां आसतलें शिकप, ते आतां तर AI शिकोवपाक लागला. काल म्हजे कडेन एकटो घेवन येयलो की म्हणालो इंडिव्हिज्युअल टीचर दिता आमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घरा कडेन बसयल्या उपरांत सगळें शिकयतले. म्हणजे टिचराचो रोलूच सोंपलो भितर तसो पळोवप वचत जाल्यार. टिचराचो रोल तो कितें? टिचरांनी थोडेशे आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. सरकार जर इतको टीचर अपॉइंट करता आसत जाल्यार त्या भुरग्या खातीर शिकोवपाक न्ही, तांकां तुमकां एक तर सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक, ना जाल्यार तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर, तांकां कावन्सिलींग करपा खातीर आनी तांच्यांनी ह्या आपलो आनी देशाचो विचार करचो म्हणून हांवें कित्याक सांगलें. म्हाका हे 100% दिसना. गेली 7 वर्सां कंटिन्युअसली एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव कंटिन्युअसली, आनी म्हाका जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव संद केन्ना सोडिना. नो डावट आय एप्रिशिएट माय टीचर्स. आत्ताच्या घडीक आमी केल्ले कार्यक्रम हांव एप्रिशिएट करता. बाय सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन, आत्तां आमी इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्ट कार्यक्रम केले. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम. आज पर्यंत केन्नाच जालो नाशिल्लो. मोर दॅन म्हाका दिसता 10,000 स्टुडंट्स हे इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्टांतल्यान इंडस्ट्रीच्या बरोबर उलयले, इंडस्ट्री लिडर्स आयले, फार्मा आयले, मॅन्युफॅक्चरिंग आयले, शिप बिल्डिंग आयले, स्टुडंट्सां कडेन उलयले तांच्यांनी आनी पास आउट जाल्या उपरांत तूं कितें कर हें सांगलें.
पण हाज्या पयलीं हें जायनाशिल्लें. हांवें कित्याक सांगता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलें, तुमचें काम फक्त ग्रॅज्युएट करप न्ही, ग्रॅज्युएट तेय बी जातले, तुमी कांयच शिकयना जाल्यारूय पास जातले. आसतले ताका कदाचित थोडेसे 40-45% पडटले, पास जातले. आज एक्सटर्नल एड्युकेशन केल्यारूय डिग्री मेळटा. मागीर टिचराचें काम तर कितें, तेंचें करियर घडोवप, तांकां सेल्फ एम्प्लॉयड करप, हें सांगपाक कावन्सिलींग करपा खातीर टिचर आसा. आनी म्हाका दिसता वर्साक जर एका टिचरान 10 भुरग्यांची जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार आज जो अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा पळय न्ही, एकटोय भुरगो अनएम्प्लॉयमेंट दिसचो ना. इतके आमचे कडेन हायर एड्युकेशनान टीचर आसा. 10 भुरग्यांची जबाबदारी वर्साक एकदाच, आनी ही 10 भुरग्यांची जबाबदारी तांच्यांनी घेवची, हें तर म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. कारण आफ्टर ऑल ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत ते करतले कितें हाचो विचार तुमी करिना जाल्यार कोण तेचे पेरंट करतले, तेजो तुमी करिना जाल्यार कोणी आमदारांनी करपाचो काय मुख्यमंत्र्यान करपाचो. तुमी करपाक जाय म्हणून तर तुमी आसा. हांवें पयलींच सांगलां, फक्त म्हणून हांवें उदर म्हणटा आसतना म्हटलें आतां AI आयलो, लेक्चर दिवपा खातीर सांगल्या उपरांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सगळें येतो. आज काल तर दाखयला म्हाका, इफ यू कॅन आस्क युअर क्वेरी ऑल्सो दे आन्सर, खंयच्योय क्वेरी आन्सर करता. म्हणून टिचराचो रोल जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा आनी तोच तुमी सगळ्या जाणांनी निभोवचो. हांवें मुद्दामून कित्याक मेन्शन करता, कारण बरेचशे फावटी टीचर आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाक वचना, फक्त आपल्याक दोळ्या समोर फक्त पुस्तक उगडलें, लेक्चर घेतलो, घरा गेलो. आमी हाल्लीच म्हाका दिसता आमी आमचो सांखळे रवींद्र भवनात आमी बजेट पळोवपा खातीर आपयल्ले. वी आर इन्वायटेड ऑल कॉलेजीस. CMO म्हणजे चीफ मिनिस्टर ऑफिसाक हाजी तळमळ कित्याक आसा? चीफ मिनिस्टराक हाजी तळमळ आसा म्हाज्या राज्यांतले भुरगे की तांकां बजेट म्हणजे कितें तें कळचें, बट तें टिचरांक कळपाक जाय न्ही. म्हाका दिसता पूर्ण क्लास हांवें टिचराकूय कळपाची गरज आशिल्ली. बस ना आमच्या भुरग्यां कडेन वचून टिचर कोण ना ती वयता म्हणना, हें निमित्त जावंक शकना. आनी जेन्ना बजेट पळोवपाक, राज्याचो बजेट कॉमर्स स्टुडंट्सा खातीर, कॉमर्स टिचरा खातीर इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तो जेन्ना CMO ऑफिस तुमकां सांगता, म्हाका दिसता सरसकट सगळ्या जाणांक आपूण बस करून धाडटा आसता आनी कोण जाल्यार. आनी हो जो विचार तरी आयलो पयले फावटी, कोणी तरी बजेट पळोवपाक जाय, हो विचार CMO ऑफिसांतल्यान येता. म्हणजे तो टिचराच्या तकलेंत केन्ना येना. आनी जर CMO सांगता आसत जाल्यार तें आमी करपाक जाय. आमी हें सांगता, हांव म्हाज्या खातीर सांगना, हांव म्हाज्या भुरग्यां खातीर सांगता. आज भुरगे कोण ना, बट टिचर्स मॅक्झिमम आसा. त्या टिचरांक तें कळपाक जाय, तांकां सुचपाक जाय आशिल्लें. हांवें मुद्दामून आज मेन्शन कित्याक केलें, आमी अहिल्या नांव दिल्या, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर. 1800 शतकात तुम्ही विचार करात, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कोण आशिल्ल्यो, ज्यो मालवा राजाच्यो राणी जावन गेली. आनी खंयच्या परिस्थितीत आमी वगीच अहिल्या नांव दिवंक ना. हें नांव देण्या फाटीं विचार आसा तेच्या फाटल्यान. अहिल्याबाईंचो येदो व्हडलो पुत्र उबो केला, ताच्या फाटल्यान हिस्ट्री आसा. आनी इट वील बी द इन्स्पिरेशन फॉर द स्टुडंट्स. आमकां दिसता म्हणून आमी पुतळो उबो करूंक ना. तो प्रत्येक टिचरा खातीर दिसपाक जाय आनी मागीर तो प्रत्येक स्टुडंट्स तेचे कडल्यान इन्स्पायर्ड जावपाक जाय. आनी जिचो यंग एजीचेर घोव एक्सपायर्ड जाता, तिजो ताज्या फाटल्यान तिजो मांव एक्सपायर्ड जाता, राज्याची धुरा कोण सांबाळटलो हो तिचेर प्रसंग आसा. आनी कोण जाल्यार म्हणटाले सरेंडर कर, कोणाक तरी दी आनी मातशें आपल्याक कितें मेळटा तो शेअर घेयत राव, म्हणजे डिव्हिडंड मेळत रावतलो, तितक्याचेर जगुया म्हणून. अहिल्याबाई होळकरान तें केलें ना. अहिल्याबाई होळकरान लीड केलें, ते राज्य चलयलें. आनी फक्त राज्य चलोवंक ना, दुसरे लोक चलयताले तशें की जेन्ना जेन्ना वॉराक वयचें पडलें आसत जाल्यार सैन्याच्या बरोबर ती स्वता गेली. तिने तेन्ना रिफॉर्म केले. एग्रीकल्चर, एड्युकेशन, इंडस्ट्रियलायझेशन. विजन पळयात 1800 शतकात. IT युग नाशिल्लो, हॉस्टेल नाशिल्ले. आतां आमी सगळें दिलां. म्हणजे कितें दिवंक ना तें सांगात म्हाका. A to Z तुम्ही सांगतात आमकां नीट एक्रिडिटेशनाक हें जाय, 100% गजाली सरकार दिता. आनी मागीर तशें आसत जाल्यार तेन्ना तेणी महेश्वरी साडी एका विलेजीत डेव्हलप करपाचो कन्सेप्ट तेन्ना हाडलो. आयज म्हाका सांग, आमच्या टिचरांच्या तकलेन हें येना कित्याक? म्हाका हो प्रश्न पडटा. अहिल्याबाई होळकर आज जी महेश्वरी साडी जी न्हेसता तुम्ही, ती अहिल्याबाई होळकरात 1800 शतकात त्या विलेजीत सुरू केली महेश्वरी या. आणि तेन्ना इंडस्ट्रियलायझेशन केलें आनी महेश्वरी साडी आयली. म्हणजे विचार करात, इंडस्ट्रियलायझेशन 18व्या शतकातले. तिने एड्युकेशनाचो विचार केलो, इंडस्ट्रियलायझेशनचो विचार केलो. म्हणून हांवें म्हटलें की जेन्ना आमी अहिल्याबाई होळकर अहिल्या हें जें नांव दिलां, म्हाका दिसता निदान खांडोळा कॉलेजी कडल्यान ही अपेक्षा आसा
हांगासल्यान भायर पडपी भुरगे हांकां तुमी जबाबदारी घेतले, तुमचे टीचर जबाबदारी घेतले आनी यू विल सबमीट द रिपोर्ट. म्हाका बेश्टें नाका, सगळे जबाबदारी हय म्हणून सांगतात सगळे जाण. आनी जेन्ना रिपोर्ट विचारता तेन्ना तो रिपोर्ट म्हणजे सेक्रेटरी किंवा डायरेक्टर एड्युकेशना कडल्यान येयल्लो नासता. जेन्ना एव्हरी इयर पास आउट जाता तेन्ना म्हाज्या हातूंतले की कितले भुरगे एम्प्लॉय जाले, कितल्या भुरग्यांक प्लेसमेंट मेळ्ळी, खंय भुरगे गेले, हाजो फुडार कितें जालो. बाबा कोण तरी पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक गेला, कोण तरी HDFC बँकेन लागलो, कोण तरी खंयच्या इंडस्ट्रीक लागलो. नियर बाय इंडस्ट्री आसा, यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ युअर लोकल MLA, डू द कॅम्पस इंटरव्यू आणि तांचो फ्युचर घडयात. अरे डबल पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून घरा कडेन आसा म्हणून सांगता आसतना म्हाका वायट त्या भुरग्याचें दिसना, म्हाका वायट म्हाज्या टिचरांचें दिसता. ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत भुरग्यांक GPSC UPSC कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम खबर ना, म्हाका चूक त्या भुरग्याची दिसना, म्हाका चूक म्हाज्या टिचराची दिसता. अरे कारण त्यांनी 3 वर्साच्या कार्यकाळात GPSCचो उल्लेखूच केलो ना. केन्नाच त्यांनी सांगलें ना तुका कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम म्हणून आसता ती तुका दिवपाची आसता. अरे 100% भुरग्यांक कळपाक जाय आसलें वॉट इज अ कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम, वॉट इज अ बँकिंग एग्जाम, ती केन्ना दिवपाची आसता, तिचो फॉर्म केन्ना भरपाचो आसता. हे जर तुम्ही 10 फावटी उलयले आसत जाल्यारूच कळटले. म्हणून म्हाका दिसता पयल्यात पयली अहिल्याबाई होळकरांचो जे प्रेरणा घेवपाक जाय आमच्या टिचरांनी. कारण तेंच्यांनी जर इन्स्पिरेशन घेतलें आसत जाल्यार म्हजो एकूय भुरगो बेकार उरचो ना. आनी आज जो अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयता ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फुडें दिसचो ना. हाजे करियर हांवें आतां पासून तेजी सुरवात केल्या फाटल्या 7 वर्सां जाली. म्हज्या बरोबर म्हजे एंटायर डिपार्टमेंट इज वर्किंग. आतां तर आमी बेजीक ह्या वर्सा आमी 10वी आनी 12वी करियराचेर फोकस करता, आमी ग्रॅज्युएट लेवलाचेर करियराचेर फोकस करता. आणि अशाच पद्धतीत म्हणून हांवें म्हटलां की ह्या हॉस्टेलाचो खूब बरो उपयोग आमच्या ह्या परिसरांतल्या चलयां खातीर आमी जेन्ना मोटिवेट करतली, आमी ताका सांगतली तुका कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक हय म्हाज्या हातूंतले भुरगे IAS जावपाक जाय आसत जाल्यार तेणी तयारी फर्स्ट इयरच्यान सुरू करपाक जाय. हे म्हज्या टिचरान सुरवाती पासून सांगपाक जाय. इन दॅट लायब्ररी कोणी तरी बरोवपाक जाय, UPSCची सगळी बुक्स आमकां अवेलेबल करून दी म्हणून ही रिक्वेस्ट टिचरां कडल्यान येवपाक जाय. म्हज्या भुरग्यांक म्हाका शिकोवपाक जाय, हांव शिकयता. माझ्या 2 भुरग्यांनी 10 भुरग्यांनी माझी बँकिंग एग्जाम क्रॅक केली आणि दे आर इन द स्टेट बँक्स. हे प्राऊडली तुम्ही सांगपाक जाय. अचिव्हमेंट जेन्ना बरयता तुम्ही तेन्ना अचिव्हमेंट म्हाका A+ एक्रिडिटेशनची गरज ना, म्हाका अचिव्हमेंट आसपाक जाय. म्हजी ह्या वर्सा 10 भुरगीं बँकिंगान सिलेक्ट जाली, 10 भुरगीं पोस्टल सिलेक्ट जाली, 3 भुरगीं रेल्वेत गेली. दिस इज युअर अचिव्हमेंट. आणि ही अचिव्हमेंटाची अपेक्षा आसा. ताज्या खातीर म्हाका दिसता आमच्यो चलयो भुरग्यांक हे हॉस्टेल इट विल बी द वन ऑफ द बेस्ट माध्यम आसतलें. कारण जेणे करून 100% टीचर भुरग्यांचेर लक्ष दवरूंक शकतली, 100% टीचर तांकां गायड करपाक शकतली आणि 100% ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो म्हणून हांवें म्हटलां कोण तरी फाल्यां सकाळी नॅशनल लेवलाचेर बॅडमिंटन खेळटा आसतना दिसपाक जाय, कोण तरी फाल्यां सकाळी नॅशनल लेवलाचेर आमकां टेबल टेनीस खेळटा आसतना आमच्या मार्शल ह्या परिसरांतले भुरगे दिसपाक जाय. दॅन इट इज अचिव्हमेंट. जे सरकार इतले इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर वी हॅव स्पेंड 8 crores of rupees ऑन दिस हॉस्टेल. आमकां रिटर्न कितें? आमकां रिटर्न त्यांचो 1000 रुपया येता. तर दॅट इज नॉट माय रिटर्न. माय रिटर्न इज जो IAS पास जालो, UPS पास जालो, नॅशनल मेळयले, ही म्हजी रिटर्न्स आसा. म्हणून वी आर इन्वेस्टिंग द मनी इन दीस. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की म्हाका दिसता की थोडोसो सगळ्या म्हणजे नॉट ओन्ली हियर सगळ्या गोंयांतल्या कॉलेजींनी इट इज अप्रॉक्सिमेटली 60 कॉलेजी रायट. 60 कॉलेजी गव्हर्नमेंट एंड एडेड आसात. 60 कॉलेजींनी जर हो विचार केलो आमची कितली भुरगीं अशा पद्दतीन कॉम्पिटेटिव्ह हितूंतल्यान फुडें वयतली आसत जाल्यार ताचो खूब बरो उपयोग हो जावपाक शकता. ना जाल्यार आमी आत्तां जें म्हणटा की विकसीत भारत 2047 हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी लिडरशिपीच्या सकयल जावपाचें आसा. म्हणजे आमी वुमन लेड गव्हर्नन्स जे म्हणटा की ह्या वुमन लेड गव्हर्नन्स जर जातले आसत जाल्यार ताज्या खातीर आमकां तितक्यो आमच्या भुरग्यांक तयार करची पडटली. आनी ते तयार करपा खातीर आमी सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकता. बट ह्युमन रिसोर्स तयार करपाचें काम हे टिचरांच्या मदीं आसा. गव्हर्नमेंट कॅन गिव ओन्ली द इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुमकां फाल्यां लॅपटॉप जाय, बुक्स जाय, लायब्ररी जाय दिले, बट ताका तयार घडोवपाचें काम हे तुमचें आसा. म्हणून तांचे स्वप्नां पुराय करपाचें काम जर तुमी केलें हांव म्हणटा दॅट इज तुमच्या खातीर सुद्दां खूब व्हड गजाल आसा. जो भुरगो आपलें करियर घडयता त्या टिचरीक आनी सराक केन्ना विसरना. म्हणून हांवें म्हटलें की त्या प्रोफेसराक किंवा टिचरीक केन्ना तो विसरूं शकना कारण जेणी तेजें करियर घडयल्लें आसता. म्हणून आज अहिल्या ह्या हॉस्टेलाच्या इनॉग्रेशनाक अहिल्याबाई होळकराक स्मरून आमी आमच्या प्रत्येक गोंयांतल्या चलयेचो करियर घडचो हाच्या खातीर सगळ्या जाणांनी म्हाका दिसता कटिबद्ध आसचें. आनी हे जर जालें आसत
जाल्यार खऱ्या अर्थात ह्या हॉस्टेलाक आमी नांव दिलां अहिल्या हे साकार जालें अशें हांव समजतलो आनी म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.